गौतम अदानीच्या कंपनीन प्रदूषण नियंत्रणाचे नेम खुट्याळ्याक लायिल्ल्यान मुरगांव एमपीटीच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात कोळशाचे प्रदूषण जावंक लागला। थंयचे लोक बोवाळ मारपाक लागिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टीमीन इन्स्पेक्शन केले। 7 नंबराच्या धक्यार आशिल्ल्या कोळसो येरादारी प्रकल्पात प्रदूषण नियंत्रणाच्यो गजाली जाग्यार नाशिल्ल्यान मंडळान तांकां शोकॉज नोटीस काडल्या। 7 दिसां भितर नोटीसीक जाप दिवपाचो प्राझ कोर्टाक दिला। प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्यो कांय गजाली आनी लोकांनी केल्ल्या कागाळींची दखल घेवन गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी एमपीटींतल्या अदानी प्रकल्पाची पळोवणी केली। ह्या धक्याचेर कोळसो आनी कोकाची यांत्रीक पद्दतीन येरादारी चलता। तपासणी करतना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक ह्यो गजाली दिसल्यो। अदानी धक्याचेर दवरिल्ल्या कोळशाचेर ताडपत्री घालूंक नाशिल्ल्यो। डोजराचो वापर करून कोळसो ट्रकान भरतना प्रदूषण जातालें। कोळशाचेर उदक मारपी स्प्रिंकलर्स आनी ड्राय फॉगिंग यंत्रां चालू नाशिल्लीं। हवेचो दर्जो तपासणी यंत्रां बसोवंक ना। एमपीटी लागसार 6 सुवातींनी प्रदूषण जाल्लें। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अदानी कंपनीक शो कॉज नोटीस धाडल्या। 7 दिसां भितर नोटीसीक जाप दिवपाची आसा। We have also asked them to install an online ambient air quality monitoring station which will measure the fugitive emissions of particulate matter, PM2.5, PM10, the SOx, the NOx, and then periodic reports when we get, we study them and we analyze. However, if the Adani has violated any law, I don't think we should hesitate to withdraw the consent, provided they have not adhered to our conditions. We will study that in detail. वर्साक सुमार 52 लाख टन कोळशाची येरादारी करपाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या आदींच अदानी कंपनीक मान्यताय दिल्या। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। जबरदस्ती करून धर्मांतरण करपा आड कायदो येवपाकच जाय अशें मत सिंधुदुर्गाचो बिशप फादर एल्विन बारेटोन उक्तायला। ज्या लोकांक कसल्याच दबावा शिवाय आपल्या इच्छेन धर्मांतरण करपाचें आसा तांकां ते करपाक दिवपाचें स्वातंत्र्य देशांत आसा म्हण बिशप उलयलो। कोंकणी सांबाळपाचें श्रेय चर्च तियात्रिस्त आनी कोंकणी लेखकाक वता म्हण बिशपान वक्तव्य केलें। देशांत सगळीकडे घर वापसी प्रकाराक लागून वाद चल्ला। संसदेतय ताचो परिणाम दिसलो। सिंधुदुर्गांत मात घर वापसी सारकिले प्रकार ना। थंय सामाजीक एकसार आसा म्हूण सिंधुदुर्गाच्या बिशपान सांगलें। We don't have that problem at least. We are, in Sindhudurga you can say, my diocese, we are very united. There may be some who left the church and they're going down, but otherwise they respect the Christian and we respect them and we live as a brother and sister. धर्मांतरण जर स्वताच्या इच्छेन करतात जाल्यार दरेकाक जाय तो धर्म आपणावपाचो संविधानान अधिकार दिला। मात जबरदस्तीन धर्मांतरण बंद करपा खातीर कायदो करपाची गरज बिशपान उक्तायली। Everyone has their own faith, right? And anybody has a freedom also to change their faith. But nothing should be compulsory. It's not by force. If some people want to become Hindus, they are welcome. People are leaving the Catholic Church, joining the believer, we have no objection. Okay? They are coming back, we welcome them. So there should not be forced conversion. There can be a law against force, but there cannot be a law just for no conversions. Yeah. Because my freedom is gone. Tomorrow I might like to be a Hindu. So I have to have the right to choose my religion. चर्च तियात्रीस आनी कोंकणी बरोवपी ह्या 3 घटकांनीच कोंकणी भास सांबाळ्ळ्या म्हूण बिशप एल्विन बारेटोन सांगलें। लेखक CM एस्तोबेरेच्या सालुतारियो मामा ह्या पुस्तकाच्या उक्तावणा वेळार तो पणजे उलयतालो। 3 लोकांनी कोंकणी आमची भास सांबाळल्या। वन इज द चर्च, दुसरे जे कोण कोंकणी सांबाळल्या जावन आसा तियात्रिस्ट, आनी तिसरे म्हत्वाचे म्हणजे आमचे भाव जे कोंकणी मध्ये बरयतात। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गांवस। घेवया एक विराम।